हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदांकाळचो देव आसा. ताची थांय आमचें जिवीत आसा आनी तें जिवीत घेवन आमी चलता हर एका दिसा, हर एका वेळार. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. रागाक लागून आमी पातकान पडचे न्हय आनी आमचे भितर कोणाचोच राग दवरचो न्हय. कित्याक जेन्ना आमचे भितर राग आसता मोगाच्या भावान, आमी देवचाराक सुयोग दीत. जी कितें आता पातकां आसा तें फकत रागाक लागून. जी राग आसा मोगाच्या भाव भयणानो, थंय दुस्मान काय आसा. रागाक लागून खून जातात. रागाक लागून आनी कितलेशे जेन्ना राग आसा थंय देवचार आसा. करता जावं तो आमच्या कुटुंबान, जावं तो आमच्या शेजाऱ्याक, जावं तो आमच्या वाड्यान, जावं आमच्या कामा वयर आनी खंय आमी राग करता आनी आमी देवचाराक लागून आयज कितलीशीं जाणां मरण पासून गेल्यान तोच राग घेवन, तीच दुस्मानकाय घेवन. पूण देवाची उतरां आमकां तशें सांगना. देवाची उतरां आमकां सांगतात मोग. जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयला मोग. जुंय रागा वरवीं आमच्या जिवितान देवचार जिवितान आमच्या देवाची देवाची उतरां सांगतात मोग आसा थंय शांती आसा. मोग आसा थंय शांती आसा, सवस्काय आसा. मोग आसा थंय सगळें बरें. मोग आसा थंय झगडीं झुजां नात. मोग आसा थंय खून नात. मोग आसा थंय आनीक कसलें वायट पातक ना. देखून मोगाच्या भाव भयणानो, आमचें जिवीत आमी मोगान घालोवया. रागाक आमच्या आमी आमच्या जिवितान रागाक एंट्री दिता काडून सैतानाच्या हाजीरपणाचो. जिवितान सैतानाक येवकार दिता. पूण जंय मोग आसा थंय आमी ह्या संवसारान संवसारीक भाव भयणां आनी संवसारीक रिलेशनांत. पूण मोग आमकां एक रिलेशन आसा आनी तें म्हटल्यार आत्मीक भाव भयणांचें. आत्मीक भाव भयणांचें. ह्या संवसारांत राग आसा मोगाच्या, पूण देवाच्या राज्यान मोग आसा आनी आमी आत्मीक आसा. देखून त्या रागाक आमच्या जिवितान जागा ना आसा. आमी आत्मीक भाव भयण आसा. आमी संवसारी घडी आमचें रिलेशन घोव बायलेचे भुरग्यांचें आनी अशें आसा, पूण आत्मीक रित्यान आमी भाव भयण आसा. आनी आमकां हें रिलेशन घेवनूच सर्गा राज्यान भितर सरोचें. देखून आमच्या जिवितान रागाक जागा ना. रागाक जागा ना तर आमच्या जिवितान देवाच्या मोगाक आनी मोगाक जागा आसा. मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा. मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा. दोस्त है तू मेरा, दोस्त दोस्त है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, प्यार है तू मेरा. यीशु
म्हजे पासत तू आयलो, म्हजे पासत तुजी येलोय, म्हजे पासत मेलोय जीवन जालोय. इश्ट आसाय तू म्हजो, मोग आसाय तू, इश्ट आसाय तू म्हजो, मोग आसाय तू म्हजो, इश्ट आसाय तू म्हजो, मोग आसाय तू म्हजो जेजू. जिवीत देवाक समर्पण करूया, आमची कूड, आमचो आत्मा आणि आमचो जीव. भेटोयता भेटोयता ही मोजी कूड, भेटोयता भेटोयता हो मोजो आत्मा, भेटोयता भेटोयता हो मोजो जीव. भेटोयता भेटोयता हे मोजे जिवीत, भेटोयता भेटोयता ही मोजी कूड, भेटोयता भेटोयता हो मोजो आत्मा, भेटोयता भेटोयता हो मोजो जीव. भेटोयता भेटोयता हे मोजे जिवीत. हालेलुया 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 हालेलुया. लेमा शरा bara 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 bara, lema shahandara mase, lema radele beshama kiara dele, o baga madehe madehere, oh. Betoita betoita emoji kurde, betoita betoita homozo atma, भेटोयता भेटोयता हो मोजो जीव. भेटोयता भेटोयता हे मोजे जिवीत. Obrasende la mashande limara mandele, le ratura shena make, le marandira base, le rabashandele, Hallelujah, praise the Lord. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदा काळचो देव आसा, तेची थांय आमचें जिवीत आसा आनी तें जिवीत घेवन आमी चलता हर एका दिसा, हर एका वेळार. आमेन. पळय आजचे देवाचें उतर घेवया. लुकाचो 2 विसवर आनी 25 आनी 26 लायन पळोवया. लूक चॅप्टर 2 verse 25 and 26. आमेन. तेन्ना सिमाव नांवाचो एक भागिवंत आनी देव भिरांतीचो मनीस जेरुजालेंत आसलो आनी तो इस्रायेलच्या बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पयल्या बोगोर तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान
ताका कळीत केल्लें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात, पवित्र पुस्तक म्हणटा सिमाव नांवाचो एक भाग्यवंत आनी देव भिरांतीचो मनीस आसलो आनी तो इस्रायलच्या बुनवेलीची वाट पळयतालो. इस्रायलच्या बुजवणेची तो वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पयल्या बोगोर तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कैद केल्लें. आमेन. आयज जायतीं जाणां आसात जी सर्वेस्पराच्या आत्म्याक पयल्या बोगोर मरतात. आमेन. तुमी म्हणटल्यात हे अशें कशें आसा? सर्वेस्पराच्या आत्म्याक आमकां कशें पळोवंक जाता? आमेन. पळयात, देवाचें उतर क्लियर म्हणटा, जॉन चॅप्टर 14, हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक शेराती धाडटलो आनी तोच तो सताचो पवित्र आत्मो आनी तो तुमकां सच शिकयतलो. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, ज्या वेळार आमी लूक चॅप्टर 2 वर्स 25 पळयता, सिमाव नांवाचो एक भाग्यवंत मनीस थंय दिश्टी पडटा आनी देवाचें उतर म्हणटा पवित्र आत्मो तेचेर आसलो. आमेन. पवित्र आत्मो तेचेर आसलो. पळयात, जायतीं जाणां आयज आमी जिवीत जियेता, अशा भाशेन जिवीत जियेता आमी ह्या संवसारान सदां काळ आसल्या भाशेन. पूण तुमकां जाणा, ह्या संवसारान खंयचोच मनीस सदां काळ आसना ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी खंयच्या मनशाक सदां काळ ह्या संवसारान रावोंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. आमी ह्या संवसारान सगळ्या वस्तूचेर लक्ष घालता, सगळ्या वस्तूक आमी तपासून पळयता आनी आमच्या जिवितान स्विकार करता. पूण एक वस्तू आमी आमच्या जिवितान स्विकार करना, तो म्हटल्यार बापान धाडलेलो पवित्र आत्मो. आमेन. जायत्या जाणांचो असो समज आसा, हांव पवित्र आत्म्याचें गीत घेतलो आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर येतलो. ना, अशें ना. देवाचें उतर कितें म्हणटा? एक चॅप्टर 2, ती एकाच काळजान एकाच मनान मरियमाय आनी 12 शीस आनी जायते शीस असले, ते सगळे एकाच काळजान मागणें करता आसतना पवित्र आत्मो तेंचेर उतारलो. इम्पॉर्टंट जावन आसा, जर तुमी देवाची वाट पळयतात तर देव तुमकां आपल्या राज्यान घेवंक स्विकार आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देव स्विकार आसा. पूण आयज जायतीं जाणां अशीं आसात जी पवित्र आत्म्यान घेवनूच चलनात वा पवित्र आत्मो आसा वा ना तें पासून तांकां खबर ना. आज पवित्र आत्म्याक एक कशें स्टोरी भाशेन एक आसलो पवित्र आत्मो, एक आसलो जेजून सांगला, पूण पवित्र आत्म्याचें म्हत्व कोणाकूच ना. हालेलुया. एका ब्रदरीची एक धूव आसली आनी ती धूव ल्हान आसली. त्या ब्रदरची टेस्टमनी आसली, आमी वाचताले त्या वेळार. ती ल्हान धूव ज्या वेळार आपलो डॅडी प्रेयर करता तें पळोवन ती म्हणूंक लागली, डॅडी, म्हाकाय पासून असो पवित्र आत्मो जावो जो तुजे लागीं आसा तसो. सो डॅडीन म्हटलें, तूं देवा लागीं माग आनी देव तुका दितलो. आनी ती म्हणूंक लागली, तेचे पासत कितें करूंक जाय? तर तेचे पासत प्रेयर करूंक जाय. सो ओके म्हणूंक लागले. ते केले, आपलो दरवाजो बंद केलो आनी ते भायर येवंक ना, भितरूच रावले. आतां डॅडी तेचो मार्केटान गेलो, मार्केटानसून येयलो जाल्यारूय तें दार बंद आसलें. दनपार जालें, दनपाराक नॉक करूंक लागलो दारार, तरी पासून दार उगडिना. सांज जाली, सानेर पासून दार उगडिना. आनी डॅडीन म्हटलें, बाबा तुका भूक लागल्या, काय खायनाय? तर तेणी कितें म्हटलें, ज्या ताकाय जो पवित्र आत्मो तुका मेवला, तो पवित्र आत्मो म्हज्या जिवितान येयना ना, त्या ताकाय हांव दार उगडूची ना. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, पुरो तो रात गेली आनी सकाळी फात्याचेर पवित्र आत्म्यान तो रूम भरोन गेलो. पवित्र आत्म्यान तो रूम भरोन गेलो. हांव कित्याक सांगता तुमकां, तें भुरगें आयज इतलें सामर्थ्यशाली देवाचें उतर दिता. कितें तर तें उलोवंक लागल्या उपरांत जायतीं लोकां आयकोंक मजबूर जातात आनी जायतीं लोकां आपलें जिवीत बदलतात. प्रेज द लॉर्ड.
पळय खूब इम्पॉर्टंट आसा पवित्र आत्म्यांक तुमच्या जिवितान घेवंक. आयज जायतीं जाणां आसा जी पवित्र आत्म्यांक तुमच्या आपल्या लायफान घेयनात. ना, तांकां दिसता कितें पवित्र आत्मो जेन्ना केन्ना तरी फेस्त आसतलें तेन्ना आमी वचोचें फेस्ताक, पवित्र आत्म्याचें फेस्त म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पळयात पवित्र आत्मो न्हू वर्सांसून एक पावटी आसा. पवित्र आत्मो डेली तुमचोच आसा आनी बापान धाडलेलो तो शहरांती आसा. आमेन. बापा लागीं ज्या वेळार वयतलो त्या वेळार जेजू क्रिस्तान क्लियर सांगलां, हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक शारांती धाडटलो आनी तोच तो पवित्र आत्मो तो तुमकां सत शिकयतलो आनी सत तुमकां स्वतंत्र करतले. आमेन. सो खूब इम्पॉर्टंट आसा तुमच्या जिवितान पवित्र आत्मो. पवित्र आत्म्या बगर तुमचें जिवीत एम्प्टी जावन आसा, खाली जावन आसा. कांयच ना तुमी पवित्र आत्म्या बगर. पवित्र आत्मो तुमच्या जिविताचो राजा आसा. ताका सोडून तुमी चलोंक शकना, ताका सोडून तुमी जियोंक शकना. तुमी जियेल्यात तरी तुमी एम्प्टी आसतले. पळयात ज्या वेळार देवान म्हटलें, आदाम जर तूं त्या झाडाचें फळ खाशील जाल्यार तूं मरतलय. आदामान तें फळ खाल्लें पूण आदाम मरोंक ना, पूण ती विंगी जाली. हें जावन आसलें स्पिरिच्युअली डेट, हें जावन आसलें आत्मीक मरण. आज जायतीं जाणां पवित्र आत्मो ना तर ती जियेतात, पूण ती जियेतात जिवीत नासल्या बरी, पूण आमी जियेता जिवीत आसल्या बरी. आमेन. कित्याक आमचे भितर आसा तो बलिश्ट आसा, ताची परस ह्या संवसारान आसा. पळयात देवाचें राज लागीं पावत येयला, तेचो येवचो टायम जायत येयला. आमी आमच्या जिवितान बदलावणी हाडूंक जाय. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासत, हे वेळा पासत, हे भुरग्यां पासत हांव पळयता जितलीं जाणां आयकतात एक तेंचें जिवीत बदलतना, हर एक मनांतलो विचार तेंचो भायर वयतना, हर एक डिप्रेशनचें स्पिरीट जेजू क्रिस्ताच्या नांवान खाला पडटना, हर एक फ्री जालेलो आत्मो हांव पळयतना, हर एक जे विचार आसले ते जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मोडून पडटना. आमेन. गॉड ब्लेस.